आता ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आणि रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना. कणकुंबीचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताचो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाज्या बद्दल सरकाराक कांय खबरच ना आनी सरकाराक ताज्या बद्दल कांय दिसयना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे थंय प्रवाहान वचून पळोवपाचें, प्रवाहान वचून चवकशी करपाचें आनी हें जर कांयच जर जायना जाल्यार एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. तिसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल, आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय? कसलें मोल लागलां ताका? जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज गोंयचें बंद करात. जर आमचे कडेन कॅपेबल इंजिनियर तयार करपाक जायना आसत, इंजिनियरींग कॉलेज बंद करप आनी कर्नाटकांतूच कॉलेज सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कर्नाटकांत धाडिया. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात. 1, 2 न्हय 3 दिले, आतां एखादें चवथें मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे, एक काय कितें तामिळनाडूचो आसा, पूण बाकीचे सगळे कर्नाटकाचे. म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकांतच भरल्या काय कितें? आता सध्या 2 आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर न्हू. दोगूय जाण गोंयकार आसा, वयल्यान आदिवासी आसा. सरकार कित्याक नेमिना तेच कळना. कोण आसा ते नाव? अंकुश गांवकर म्हणून आसा एडिशनल आनी सालेरकर आसा. दोघी capable एडिशनल चीफ इंजिनियर आसा, पूर्ण कॅपेबल आसा. आम्ही कशें आसा की सरकारान तेंची जी प्रक्रिया आसा ती त्या पद्दतीन नेमपाचो. पूण कसो आसा तो गोंयकार आसचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसा आनी ती मागणी सरकारान पुराय करपाक